सौम्या सडय आमकां पत्क्यांतल्या अमृतांच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या देव दरवेगी या भुईतळा साल्वार करच्या मुनशाकुळा नासाव केली सोडिनाका ये जेजू आमच्या सौम्या सडय आमकां पत्क्यांतल्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते बोमगच्या भवन आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र येवकरिस्ताक हांव मोगाचो येवकार मागता. आज आमी एका नव्या वर्साची सुरवात करता. देवस्तुतेचे नवें वर्स तें आनी आज आद्वेंताचो पयलो आयतार. जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करची, न्ही मात्र ताचें पयलें चारित्रीक येणें 2020 आनी 4 वर्सां आदीं जाल्लें. म्हाका जेजू आमकां हर एका दिसा हर एका घडये मेळोवंक येता तें ताणें आमकां सांगलां. आनी आज विशेश रितीन ह्या पवित्र येवकरिस्तांत तो आमकां भेटता. ताच्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं तो उलयता. पवित्र उंड्या आनी वायना मुखांतर आमचे थंय तो येवन आमचे संगी तो रावता. तर त्या जेजूक वळखूंक ताका स्विकार करच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवन आदारिल्ल्या पातकां खातीर बोगसेन मागया आनी अशें नितळ काळजान आनी मनान ताका घेवच्याक आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून बगेवन सदांच अहंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. जे कोणी ह्या मिसाक ते सवां दिल्लीं आसात ती ते सवां तशें आमच्या जन एकल्याची वैयक्तीक ते सवां मोतीक हाडून देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सरपदवेदार देवा,
तुवें बसयलेल्या सडवंदराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताचे सांगता सर्गींच्या राज्यांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तूंच सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो तारक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाटांतावन पयस करूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक दारूण करताय? तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजांच्या कुळया खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजोवन तूं सकयल देंवून आयिल्लो जाल्यार तेन्ना पर्वत तुज्या मुखार थरथरते आसले. तूं करतले म्हूण आमी चिंतूंक नासलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुज्या मुखार पर्वत थरथरले. आपणाचेर पातयेतेल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजो सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणांनी जियोंक संतोसतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय, तूं आमचेर रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्याव आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्याव. सगळे आमचे प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पाना भाशेन आमी सगळीं बावतां आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट करूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजे मुखामूळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाच्या अधीन केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतार्यें. देवाचे उडोवकार. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी. तेद्वा सोडवण आमकां लाभतली. देवा आमकां फाटीं हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी. तेद्वा सोडवण आमकां लाभतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. केरुबांच्या मजगात सिंहासनार बसतल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी. तेद्वा सोडवण आमकां लाभतली. दळबाराच्या देवा आमचेशी पाटये. सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशयांत उगडास कर. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी. तेद्वा सोडवण आमकां लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायिल्ले दाखवालीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेद्वा आमी तुजे सरशिली पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान भर. तेद्वा तुजी कीर्त आमी गायतल्यांव. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडून दी. तेद्वा सोडवण आमकां लाभतली. पावलान खोरीतगारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्घा दितां. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव तुमकां अर्घा दितां. ताजे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात.
म्हणूनच हांव अर्घा दितां. तुमी सर्व जाणवायेन बोरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी आत्रेगून आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन दिसा गुन्यांवा विणें बेडच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सत्रयेन रावा, जागरण करा. तू वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणान. ती वेळ घडी पयणार वेतेल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवाल्याक जागरण करा म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरे. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घर सोदनी केदळा येत, सांजेर की मोद्यानेर, कोंब्या सदार की उजवाडतना हें तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदून पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगता तें सकडांक सांगता, जागे रावा. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, जर हांव तुमकां आतां विश यू अ हॅपी न्यू इयर म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटल्यात? कांय म्हणचे ना गे वय. आज एक्चुली आमकां हॅपी न्यू इयर. जानेवारीची 1 तारीख सिवील सेलेब्रेशन जाल्यार आमकां देवस्तुतेंत आज नव्या वर्साची सुरवात. आनी हें नवें वर्स देवस्तुतेन केदाळाय आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा सुरवात जाता आनी आदलो आयतार जेजुरायेच्या फेस्ताच्या त्या आयतारा मुखांतर तें आखेर जाता. आनी हें सगळें देवस्तुतेचें वर्स आपुरबायेन पवित्र सभा आमकां मांडून दिता. कशें गिमाचे दीस आसात, पावशिले दीस आसात, हिवाचे दीस आसात, तशेंच आमच्या देवस्तुतीच्या वर्सांत आद्वेंताचो काळ आसा
ताचे उपरांत क्रिसमस असो काळ आसा, त्या उपरांत थोडे आयतार सादो काळ आसा, आनी उपरांत आमकां करेज्म मेळटा. मुखार वता आसतना पास्कसो काळ आसा आनी त्या उपरांत सादो काळ. आनी अशें हे सगळें देवस्तुतेचें वर्स ह्या विविध भागांनी वांटून दिवन आमकां जेजूतय आनी ताच्या मिस्तेरांतय लागीं येवंक, त्या मिस्तेराची गुंडाई समजूंक, आनी अशें हें सगळें वर्स पवित्रपणी जियोंक पवित्र सभा आमकां आदार दिता. त्या देखून ही 365 दीस विविध भागांनी वांटून दिल्यात. आनी ह्या वर्साचो पयलो वांटो आद्वेंताचो काळ आज आमी सुरू करता. आतां ह्या आद्वेंताच्या काळाची वाचपां देवस्तुती आमी पळयली जाल्यार हो आद्वेंत 2 वांटे आमी करी येता. आयच्या दिसा म्हणजे आद्वेंताच्या पयल्या आयतारातावन डिसेंबराच्या 16 तारखे म्हणसर इतले दीस आमी घेतले जाल्यार थंयसर येवची वाचपां, मिसा वेळार येवची वाचपां जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयंत आमचे लागीं उलयता. पळया आयचो वांजेलीचो तुमी घेया आनी थंयसर जेजूच्या जल्मा विशयेन जावं दी वा त्या जल्माच्या गणिताक लागशिल्लीं गणितां जावं दी, थंयसर खंयचीय सांगलेली ना. बदलाक जेजू म्हणालो 17 येवन रावा, जागरण करा, तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणा. पळय थंयसर आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयेंत सांगलेलें आसा. आनी मुखार आमी पळयलें जाल्यार 16 तारखे म्हणसर हर एक दिसाची वाचपां जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयेन उलयतात आनी त्या येण्याक तयारी करचे विशयेंत आमचे लागीं ती उलयतात. डिसेंबराच्या 17 तारखे तावन 20 आनी 4 तारखे म्हणसरची वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार थंयसर जेजूच्या पयल्या येण्या विशयेंत उलयतात. जेजूच्या पयल्या येण्याक म्हणजे पयल्या क्रिसमसाक संबंद जाल्लीं गणितां. जेजूच्या जल्माच्या पयलें कितें जालें, मोरयेक कशी बरी खबर आयली, स्वप्नांत जुजेक कसलो संदेश मेळ्ळो, मोरये आनी जुजे खंय गेलीं, ही सकड गणितां थंयसर आमकां डिसेंबराच्या 17 तावन 20 आनी 4 तारीख म्हणसर येवच्या त्या दिसांनी आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा, सुमार 8 दिसांनी. पळय उडास दवरूंक सुलाभ. आद्वेंताचो पयलो भाग जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयेंत आनी आद्वेंताचो दुसरो भाग जेजूच्या पयल्या येण्या विशयेंत आमचे लागीं उलयतात. आतां आद्वेंत म्हळ्यार येवचें म्हण अर्थ. तुमी एअरपोर्टाक गेल्यात जाल्यार वा रेल्वे स्टेशनाक गेल्यात जाल्यार थंयसर एरायवल म्हूण बरोवन आसता, म्हणजे भायर तावन कोण भितर येता तांकां भेटचो जागो तो. तशेंच आद्वेंत म्हळ्यार आद्वेंतूस म्हणचे शब्द तावन येता आनी येवचें म्हण अर्थ. आनी येवचें कोणाचें येवचें हांगासर येवचें जेजूचें येणें जावन आसा आनी त्या येण्या खातीर आमी राखून आसा. आनी आद्वेंताच्या काळार तुमी पळयलें जाल्यार आमची याजकाची मुस्तायकी हांगासर तुमी पळयल्ले प्रमाणे जांबळी रंगाची आसता, पर्पल कलर. आनी जांबळी कलर आतां आद्वेंतान मात्र न्ही, आमी क्रिसमसाच्या काळारय वापरता. प्रत्येक जावन जांबळी कलर कितें सुचयता की म्हळ्यार प्राचीत, दंडोवणी. आनी आद्वेंताच्या काळार आमी ती न्हेसता आसतना प्रत्येक जावन जेजूचें राय पूण आमी वळखून घेता, कित्याक एक राय येवचो आसा आनी त्या रायाच्या येण्याक तयारी जावन हो बण आमी न्हेसचो आसा. कित्याक आदल्या काळार राय असलो जांबळी रंगाची वस्त्रां न्हेसताले आनी आद्वेंतांत आमी तें न्हेसचे मुखांतर जेजू राय आनी त्या रायाच्या येण्याक आमी तयारी करते आसा म्हणून सुचयता. तर मग भोवन भयणीनो, हो एक कुरपेचो काळ, जेजूच्या येण्याचो तयारेचो काळ आमी सुरू करता आसतना आमची वाचपां आज कितें सांगतात. आज 3 वाचपां आमच्या नियाळाक दिल्लीं आसात. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमी वाचलें आनी हें वाचप एक मागणें जावन आसा.
कोणे केल्लें तें मागणें इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसतना ती बंदड आखेर जावन येत आसतना लोकान केल्लें हें मागणें जावन आसा. आनी ह्या मागण्यांत कसले विशय आमकां आयकूंक मेळटात. लोक बाबिलोनाचे बंदडेंत आशिल्लो एका रितीचें एकसूरपण भोगते आसा. कसलें एकसूरपण? तांचे लागीं तांचो म्हणलो गांव ना. कितें म्हळ्यार बाबिलोनाच्या बंदडेंत ते गुलामा बरी जियेते आसात. तांच्या देवाक आराधन करचे खातीर तांकां एक देवाळ ना आनी तांकां तांचेंच म्हणलें एक अस्तित्व ना, कित्याक ते गुलाम जावन परकी गांवांत आसात. असल्या एकसूरपणाच्या त्या एका अनुभवांत ते एका सोडवंदराक मुखार पळयते आसात. आमकां एकलो सोडवंदार जाय, आमकां एकलो रक्षक जाय, ताणें येवन आमकां सुटका दिवंक जाय म्हणून ते हांगासर तसल्या एका मेत्सायाक पळयते आसात. आनी ह्या मेत्सायाक गोयल म्हूण आपयतात. गोयल म्हळ्यार ताणें कितें करूंक जाय, ताच्याच कुटुंबाच्या सांद्यांक ताणें रक्षण दिवंक जाय. त्या काळार कितें आसलें म्हळ्यार मनशांक गुलामा जावन विकताले. आतां कसलो केन्ना एक मनीस असल्या बंदडेंत आसा, ह्या गोयल वा त्या कुटुंबाच्या सांद्यान वा ताका सोडवून दिवच्या ह्या मनशान कितें आसलें, त्या गुलामपणाचे पयशे ताका दिवन ताच्या दुनियेंतावन ताणें मोलाक फाटीं घेवचें आसलें. जर ताणें कितेंय सूख केलां आसा जाल्यार त्या सुखीचें फारीकपण ताणें दिवंक आसलें. आनी अशें करचे मुखांतर बंदडेंत आसच्या त्या मनशाक ताच्याच कुटुंबाच्या सांद्याक ताणें रक्षण दिवन आसलें. आनी आज हांगासर इस्रायल परजा देवा लागीं मागता आसतना देवाक असल्या एका सोडवंदराच्या रितीन ते मागतात आनी म्हणटात की देवा आमी बंदडेंत आसां, आमी आनी एकल्याच्या गांवांत परकी जाल्ले आसां, त्या देखून तूं ये, तूं आमकां सोडय आनी आमकां सुटका दी म्हणची बोगणां ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटात. आनी ह्या वाचपाच्या आखरेक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर ते म्हणटात की सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. पळया, जेजून आमच्या बापाचे मागणे शिकयता आसतना आमच्या बापा म्हूण उलो करूंक शिकयलेलें आसा. तूं म्हजो डॅडी, तूं म्हजो पाप्पा, तूं म्हजो बाप म्हूण उलो करूंक शिकयलेलें आसा. आनी तेंच उतर हांगा इस्रायल परजा आतां देवाक उलो करता आनी म्हणटा की तूं जावन आसाय आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंबार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. पळया, देवाक थंयसर बापा म्हूण वळखुचें आनी त्या एका व्यक्तिगत संबंधान वाडची बोगणां हांगासर इस्रायल परजेन केल्ल्या त्या मागण्यांत आमकां आयकूंक मेळटात. त्या उपरांत आमी अपुरबायेचें एक कीर्तन मागलें आनी त्या किर्तनांत आमी मागलें की देवा आमकां फाटीं हाड. कित्याक हर एक किर्तन पयल्या वाचपा उपरांत आमी तें मागचें. पयल्या वाचपाचो संदेश मुखारून व्हरता. हांवें म्हळें पयल्या वाचपांत इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा, सुटके खातीर मुखार पळयते आसा आनी तींच बोगणां आयच्या किर्तनांत मुखारून वेल्यांत. आनी किर्तनकार म्हणटा की देवा आमकां फाटीं हाड, आमी खंय आसां, आमी बंदडेंत आसां, आमी सुटकेक राखते आसां, त्या देखून तूं आमकां फाटीं हाड. फाटीं हाडलेल्या उपरांत कितें कर, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी तेद्वां सोडवून आमकां लाभतली. जर तुज्या मुखामळ आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां सोडवून मेळटा, कित्याक तूं जावन आसाय आमचो बाप, तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार आनी तूं जावन आसाय आमकां सुटका दितलो. हांव चिंता मगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या आद्वेंताच्या काळार हे मागणे आमी हर एका दिसा म्हणले बरी करूंक जाय. देवा आमी बंदडेन आसां, बंदड न्हय आमी परकी गांवांत आसां, आमी बंदडेन आसां फातकाच्या बंदडेन आनी हेर जायत्या वायट सवयेच्या बंदडेन आसां. त्या देखून आमकां फाटीं हाड, त्या देखून आमकां सुटका दी आनी तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी क्रिस्मसाच्या वेळार तुवें हाडची ती संतोश, समाधान, शांती आमची जावं दी म्हणचे मागणे ह्या आद्वेंताच्या काळार जावंक जाय. दुसरें वाचप सान पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमी थंयसर आयकलें आनी कोरिंथकारांक बरोवन सान पावलो म्हणटा की देवान तुमचें तें येदोळूच सोडवणेचें काम सुरू केलां. न्हय मात्र कोरिंथकारांतय आमच्या हर एकल्या थंय देवान ताचें सोडवणेचें काम सुरू केलां. त्या देखून मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानान आसां, कित्याक देवान आमचें तें सुरू केल्लें तें सोडवणेचें काम तें पोंताक पावोंक आसा. आनी तेंच तो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा,
देवान तुमचे ते सोडवणेचे काम सुरू केला आणि तो बेगीनच पोंताक पायतलो. तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो आमचे ते देवान सोडवणेचे काम सुरू केला, पूण ते सोडवण संपूर्ण जावंक ना. ती सोडवण संपूर्ण जावचे ते आमी देवाक मानता तसली जिणी जिवंक जाय. आमच्या धार्मीक कार्या मुखांतर, आमच्या सामाजीक कार्या मुखांतर, दयाळेच्यो करण्यो आदारचे मुखांतर ती सोडवण आमी आमची करीजे जाल्यार आमी अशें देवाक लागीं जावंक जाय. आमी देवाचो पयलो मोग करूंक जाय, आमचो मोग करूंक जाय, आनी अशें आमचो मोग केले बरी पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी असल्या संबंदांत, असल्या मनोभावान आमी वाडता जाल्यार जे कितें देवान आमची सोडवण केल्ली आसा ती आमची कर घेतली हांव आनी खंडीत जावन तेन्ना देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं म्हणचे तें प्रवाद आमचे थंय जारी जातलें. आनी ह्या क्रियेक मोगाळ भोवन निबडिनो आयच्या वांजलाक तुमी आयल्या जाल्यार मार्काच्या वांजलांतावन तें वाचप विंचलां. हांवें म्हळें आज देवस्तुतेचें एक नवें वर्स आमी सुरू करता आनी आयताराचीं वाचपां आयलीं जाल्यार ती 3 भाग केल्लीं आसात. वर्स 1, वर्स 2 आनी वर्स 3. आनी आज आमी नवें वर्स सुरू करता आसतना वर्स 2 त्या भागांतलीं वाचपां आमकां आयकूंक मेळटात. आनी दुसऱ्या वर्साच्या त्या वाचपाच्या भागांत वांजेल केदाळय मार्काच्या वांजलांतावन विंचलेलो. आनी आजय आमी मार्काच्या वांजलांतावन वाचप विंचलें आनी थंयसर मार्क आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयंत उलयलो. आनी तो थंयसर आमकां परत्यान म्हणलो की 17 येवन रावा, जागरण करा. हें वाचपाच्या सुरवेर आयिल्लीं उतरां जाल्यार त्याच वाचपाच्या अकरेगी असलेंच उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळें, तुमी न्हिदोन पडो नाकात, बदलाक जागे रावा. तर मुखार भोवन निबडिनो आमी कशें जागे रावचें. केन्ना आमची जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान पाळटा त्या वेळा आमी सदांच जागी आसता. कसली जबाबदारी? एक याजक म्हणटाना म्हाका म्हजी याजकी बेसाची जबाबदारी आसा. तुमी कुटुंबाची वडिलां म्हणटाना तुमकां कुटुंबाची जबाबदारी आसा. कामाच्या जाग्यार थंयसर ती जबाबदारी आसा. समाजेंत एका भोवारांत आमी जियेता आसतना थंयसर सामाजीक जबाबदारी आसा. केन्ना ही जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणान पाळटा तेन्ना आमी सदांच जागे आसता. केन्ना आमी ही जबाबदारी पाळिना, केदळा आमी आळशी जाता तेन्ना आमी न्हिदोन पडता. आनी इंग्लिशांत एक सांगणी आसा की आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणजे केन्ना आमी आळसायेन भरता, न्हिदोन पडता तेन्ना वायट सकत आमचे थंय क्रियाळ जाता. पूण आमी बरें करच्यांत, देवाचो मोग करच्यांत, पेल्याचो मोग करच्यांत आनी म्हजी जबाबदारी पाळच्यांत आमी केदाळाय बिजी आसता तेन्ना थंयसर सैतानाक जावं दी, वायट ओडण्यांक जावं दी, अवकाश आसना. त्या देखून जागृत रावप म्हळ्यार असलो अर्थ. जे कितें तुका दिल्ली जबाबदारी आसा ती तूं पाळच्यांत मग्न राव. आनी अशें जागृत रावलोय जाल्यार जेजू केदाळा येवं दी, संवसाराच्या आखेरेक येवं दी, वा म्हज्या अंत्यकाळार येवं दी, म्हाका बें आसचें ना. जर एक विद्यार्थी बऱ्या रितीन शिकून गेला जाल्यार ताका एग्जामाचें बें आसना. पूण जर तो शिकोवना जाल्यार, तयारी करूं ना जाल्यार खंडी जावन एग्जामाची दीस येता आसतना ताका ब्लॅक आवट जाता, ताका ताप येता आनी इतर सर्व पिडेची लक्षणां येवची साध्यता आसात. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो जेजू आमकां आद्वेंताच्या काळार मात्र न्ही, जेजू आमकां दिसाच्या हर एका घडये म्हणले बरी भेटोवंक येता. आनी तो भेटतना, तो आमकां मेळोवंक येतना जर आमी ताका मेळोवंक आयती आसात जाल्यार आमी निजाकी बागीच सय. आनी असल्या रितीची तयारी करची थंय पवित्र सभा हो आद्वेंताचो काळ, कृपेचो काळ आमकां दिता. तर मुखार भोवन निबडिनो हो काळ तशेंच एक नवें देवस्तुतेचें वर्स आमी आचरण करता आसतना वा सुरवात करता आसतना ह्या सगळ्या वर्सांत जेजू आमकां तवळ तवळ भेटोवंक येता आसतना ताका भेटच्याक आमी योग्य रितीची जिणी जियोवच्याक, आमची जबाबदारी पाळन आमी जागृत आसच्याक जायची कृपा ह्या पवित्र येवकरिस्तांत त्याच जेजू तावन मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय उक्त्यान पसारया.
एकाच देवाक सत मानता सर्वोद्भेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितिमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्याच सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आजचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दितार तो बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो परावादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातक्यांच्या भुगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आतां आमी बावार्थ्याची मागणी करता आनी मिसाचें बलिदान आमी घेतलें जाल्यार पयल्या वाचपातावन बावार्थ्याच्या प्रार्थना म्हणसर तो एक वांटो जावन आसा त्या देखून तें बावार्थ्याची प्रार्थना आमी ह्या वाचपाच्या जाग्यार तावन करतले. हें तुमी मोतीन दवरचें आनी मुखल्या दिसांनी बावार्थ्याची प्रार्थना वाचतना ह्याच जाग्यार तावन करचें. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक जिव्या बावार्थाचे उर्बेन भर आनी तांणी तुजे परजेक सारकें मुखेलपण दिवंक गरजेची कृपा दी आनी उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यांतय लोकांच्या बरेपणा आनी उदरगते खातीर त्याग आनी समर्पणाच्या स्पिरितान वावुरचें बरें मन आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताचे सोडवणेन भागीदार जाल्ल्या आमी तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक मागण्यान प्राजितान आनी सोंसणिकायेन आमकां तयार करची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक निराश्रितांक आनी एक सूर्य आसलेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ भुरग्यांक आनी युवजनांक बरो फुडार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार आसलेल्या आमी समेस्तांनी एका काळजा मनाची जावन तुज्या येण्याक राखून रावोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर मौन रावून आमच्या कसके सांव पासून आमी मागया. आमच्या घरांनी आमच्या बोवारांत जायतीं कार्यक्रमां ह्या दिसांनी चलचीं आसात. जावं बरो रोस खरार खाजर आनी इतर संभ्रम हे सकट बऱ्या रितीन जावचे खातीर देवा लागीं आमी मागया. परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास आमी काडया. जे कोणी आमचे लागीं मागोंक विसारलेले आसात तांच्या तेचो पासून आमी मागया. बापा तुज्या पुताच्या येण्याक आमी व्हड अत्रेकून राखून आसाव. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारे आनी दिसपडत्या गणितांद्वारे तुजी खुशी जाणा जावंक आमकां जाणवाय दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Opunge Bapa undo gowanso wanda
फोळांचो फोळांच्या वावराचो गुर्तांच्या मोगाचो ओगून घे बाबा मोग काळजाचो सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रेतुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो ओपून घे बाबा उंडो गोवांचो वायताका फळांचो फोळांच्या वावराचो गुर्तांच्या मोगाचो ओपून घे बाबा मोग काळजाचो भोवन आनी भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घे सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजे करी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं ससनाची सोडवून सोडूंक आमी पावशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची
तीच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. सौम्य जेसु तुझे मरणाने समृता, तुझे पुनर्जीवन पोळाने परगडता. तुझ्या येण्या सौम्य जेसु आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे कोकट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मपुत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे भक्तीपणान सांगता मागया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवाळ. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे कपट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सम्या तुझे पितरांचे म्हाका फावना पूण तुझ्या पुत्रांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आवाशेता मोजो तुका सदा नीत त्रेकता. तुका सेवतो आता लालेता. जेजू ये तू काळजान बेडार कर ह्या टाण्यां. तुका घेवंक सदा हांव आशेता. आत्मो मोजो तुका सदा नीत त्रेकता. तुका सेवतो आता लालेता. जेवणार तुवे उंडो मोडून दिलो. घेया काया म्हणून कस भेटलो. आत्म्याचे कण जावन उंड्यान तूं आयलो. कुशेन कुर्सार मोरूंक तयार जालो. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाण्यां. तुका घेवंक सदा हांव आशेता. आत्मो मोजो तुका सदा नीत त्रेकता. तुका सेवतो आता लालेता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाण्यां. तुका घेवंक सदा हांव आशेता. आत्मो मोजो तुका सदा नीत त्रेकता. तुका सेवतो आता लालेता. एक घडी आमचे दोळे आमी दंप्या, निट्ट आमी बसया. आमचे थंय येयल्ल्या जेजूचे हाजीरपण वळखून घेवया. थोडो वेळ ह्या हाजीरपणान करसूंक प्रयत्न करया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूंमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. देवाचो एकलोच पूत तूं आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसडान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान बरो. ह्या जिवितांत तो तुमकां बोवाडतान थीर, बरोवश्यान संतोशी आनी प्रितीमोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करो. आमचो सडवंदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोषान भरल्यान, तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिव. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां सासो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ऐका, आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आसता. सांजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत कॅरिझमॅटीक मागण्या विधी आसा. मनदीक बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा ही मागण्या विधी चलोवन व्हरता. देव बरें करूं. खरी घडी मोच्या जिविताची, सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक मोच्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक मोच्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी मोच्या जिविताची, सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद देव आमकां. मागीर वर्साची कृपे देव आमकां आमच्या देवाच्या दुस्मानांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेटकाड.